देव बरो दिसती. हांव सुचना नायक. ओळख करून दिता क्रिस आर्मांडाची भावा आनी भूक. पयल्या हावेसाचेर आर्मांड बाब भासाभास करता आमचे गोंयचे फामादीक कलाकार आनी कॅरेक्टर कॉमेडी किंग बेन एव्हेंजलिस्टो. चलात तर आनी वेळ पिड्यार करिनासतना आमी मेळुया बाब आर्मांड आनी बाब बेन. देव बरें. आमचे गोंय आमचे कलाकार. बेन बाब देव बरो दीस दिवं तुका. तुका हांव काणसांतल्यान खुशीत तूं आयज म्हजे पयले हांगा आसा तुवें वगत काडून येयलो. हो म्हजो पयलो एपिसोड हांव आयज कोत्ता आनी ह्या शोवाचें नांव जावन आसा आमचें गोंय आमचे कलाकार. आर्मान बाब हांव पयलीं सुवाते तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे तुज्या एपिसोडान म्हाका पयलो तुवें विचून काडलो म्हणून. देव बरें करूं आनी फुडाराक हो तुजो प्रोग्राम जायतो लोकलीक जावचो, फामाद जावचो. सो तुजे मनान कशें म्हाका पयलो विचून काडून तुजे एपिसोडान त्या प्रोग्रामाक. बेन बाब हो शो म्हजो. हांव तुका जबाब विचारूंक जाय तूं म्हजे तांय विचारता पूण तूं जाणा आसतलो आमी जायतींच वर्सां बरोबर भोंवले आनी आमी तियात्र केले आमच्या भुरगेपणान आमचे वाडट्याची पिराये प्रमाणे. तर तेका लागून मोग आसलो कोंकणीचो जायतो. सो आतां हांवें चिंतलें थोडोच तेंप कोंकणीक हांव वयर काडटलो. जायतीं जाणां आतां कोंकणी उलयना तेका लागून हांवें चिंतलें करपाक. बेन बाब म्हाका एक सांग, तूं म्हापशां धुलेरांत शिकला. जायत्या जाणांक घोड्या खबर आसपाक ना आनी तूं बोर्डिंगांत शिकला. आनीक सांत अंतोनी धुलेर म्हापशें एकदम फामाद. कितें कारण तूं बोर्डिंगांत शिकपाक? म्हजे मांय जाय आसलें आपले जे भुरगे खंय तरी आदी बोर्डिंगाक घालप म्हणजे भुरगे बरे शिकतले अशें आवय बाबाय दिसतालें. म्हणटच मांय म्हजी कुयट आसली तेन्ना व्हडल्या भावाक गायलो आनी व्हडलो भाव बरो शिकता म्हणून म्हाजी मांय म्हाकाय गायलो. एक्चुअली माम म्हजो एक धाकटो माम आसा तो म्हजो सांबाळ करतालो. तेकाय त्रास जावपा लागले कामार वचून म्हाका मांयन बोर्डिंगाक घालो. आनी थिंगा बोर्डिंगाक घालून हांवें जायती हुशारकी म्हजी दाखयतालो तियात्रान हँड ड्रेसान. फॅन्सी ड्रेस म्हळ्यार हांव फस्टीन बी घेतालो. थंयसर म्हजी कालाचो मोग उदी काडलो. आनी जे ब्रादर आसले आनी तुजोय भाव आसलो तूं जाणा मायकल. हांव तें विचारूंक कोत्तालो तुका. म्हजो इरमाव त्याच इस्कॉलान शिकला आनीक तूंय त्याच इस्कॉलान. तुमी एकामेकाक घोड्यो वळखत आसतले. वळखल्यात मेवल्यात तुमी म्हजे जाय फावट मेळ्ळो मागीर घराशी वचून मेळतालो. बेन बाब हांव जाणा तूं उणेंच 25-30 वर्सां जाताले तूं माचयेर आहा. पूण म्हाका अजून उगडास ना तूं कोणाच्या तियात्रान पयलो भाग घेयलेलो आनी कोण तो डायरेक्टर तुका हो पालकाचो जागो दिवपी आनीक तुका तेणें विंचून कसो काडलो? हांव आदी भुरगे कोण हॉलिडेन येता तेन्ना आमचे बोर्डिंगांत बारीक बारीक एक तियात्र नाचताले भुरग्यां आनी सारको प्रोफेशनल कमर्शियल स्टेज म्हणटा ते मिनी मारियोन एक तियात्र काडलो. आदी तूं आतां हांव मिनी मारियो आमचो कोलयेचो भाव. कोलाज वय तेका तेजी कॉमेडी तेगे तियात्रां म्हणजे बरी लोक फामाद जालो. तेन्ना म्हाका रोसवणान थंयलो आनी रोसवणाच्या ट्रुपान म्हाका चान्स पडलो. म्हाका दिसता 1990 हांव रोसवणाक नाचोंक कॉमेस केलें. तो मारियो मिनी मारियोन तुका पयलो माचयेर हाडलो आनी तेणें तुका विंचून काडलो कॉमेडी रोल करपाक. आनी फ्रॉम दॅट टायम इट वॉज नो लुकींग बॅक. म्हाका हांव लोकीक जायत गेलो पालकाचेर. बेन हांवें एक तियात्र तुजो मडगांव पळयलो गुमान पिते निकेतन हॉलांत आनी म्हाका दिसता तो 7वो रिपीट शो तुजो. आनी त्या तियात्राचें नांव कीड आसलें. आनी हो तियात्र त्या तेंपार बरोच फामाद जालोलो कीड तियात्र. आनी 7व्या रिपीट शोवाक हांव म्हज्या उगडासान सांगता तुज्या उगडासान न्हू म्हज्या उगडासान 7व्या रिपीट शोवाक म्हाका उगड आसा लोक पत्तून येवन गेलोलो. गुमान पिते निकेतन हॉल तितलें व्हडलें न्हू पूण तें आमचे सालसेताक बरें फामाद फॉल पयलें. पूण लोक पत्तून गेलो 7व्या रिपीट शोवाक.
कित्याक तो तियात्र फॉर्मात कितें जालो फर्स्ट टायम पयलो सद्या हांव एक पयलो नवो डायरेक्टर जालो. न्यू डायरेक्टरा सुद्दां एक सिंपती आसता आनी ताका लोक सपोर्ट करता आमगेलो बरो आसपा जाय. आनी तितून एक युनीक कॉमेडी येयली. हांव आनी सी.डी. सिल्वा मॅन ऑफ 1000 फेसीस दोगांयनी आमी जाणटेलो रोल केलो. ती एक युनीक कॉमेडी जाली आनी स्टोरी बरी आसा आनी तियात्रूय बरो आहलो. ते पासून तो फामाद जालो आनी जायते शो जाल्ले तेजे. जायते शो बेनबाब त्या तियात्रांत सी.डी. सिल्वान फॉरेन्स बरोच रोल केलोलो. बायलेचेर न्हेसलोलो असो म्हाका उगडास आसा. दोगोय हय तें जालोच बेन हांव आनी तूं दोगूय आमी मोटरसायकलीन एक तियात्र करून दुसऱ्या तियात्राक वताले. आनीक त्या तियात्रांतलो एक कांत म्हाका अजून उगडो आसा. हांव तुका तियात्राचें नांव सांगना. हो तियात्र गोडे 20-25 वर्सांचो आसतलो. कळ्ळें? हांव तो कांत म्हणटा पळय तो उगडो आसा म्हाका. असो कांत तो पुलीस आडात चोराक दोरात ना तोरां ओगी रावचो ना. उगडो आसा पळय कांताचो खंयचो कांत कोण डायरेक्टर तियात्राचो अशें. कांत म्हाका दिसता पूण म्हाका तियात्रा उगडो आसा येना. मिनी द बांद्राचो तियात्र लावलीना. सारकें उलयता सारकें. लावलीना तियात्रांतलो कांत उगडो आसा म्हणजे तियात्रांतलो कितेंय विचारल्यार हांव तुका सांगूंक शकता हो कांत तूं म्हणटालो हाय पिचार म्हणटालो तो. आनी तेतून भायर आमचें रोमा आसलें ते पड्ड्याक. ताचो गोंय आहलो आल्बर्ट पिटर रोशन आहली. पिटर रोशन आहलेले त्या तियात्राक. बरो फामाद जालो तो तियात्र. बरो फामाद जालो. पण हांव जाणा जायते फावटी आमचे तियात्रिस्ट भाव भयणां तांचे भितर एकामेकाक अट्रॅक्शन जाता लायक जाता. जायतीं जाण मोगान पडटात आनी काजार करून आपलो संवसार केला. भुरग्यांक बाळांक करून सगळें करून केला. तुजें जिवीत कितें तियात्राचेर. तूं तेन्ना सामको कोंगऱ्या केंसाचो आसलो. लांब केंस आसलेले. स्मार्ट तूं सारको तेन्ना. कोण मोगान पडूंक ना तियात्रीस कितेंच अट्रॅक्शन जावं तियात्राक. ना जेवणां जायत मेळटालीं म्हाका काजार जावपाक. पूण हांवें मुगे चिंतपाक मुगे सदां एक इच्छा आहली मुगे कोश्टांक घर बांदून तें घर तयार करून हांव मुगे बायले भितर काडप आनी तें हांवें जिवितांत करून दाखयलें. बाप पाश्कोल म्हणटालो आपूण बरो आसत सोड दुसरो लागोना कोण सगळेचे ताय मोयपासान बो घेवन तें खालतेपण. हे मिटन म्हणलेले कांतो. आनी तूंय त्या तियात्राक घालतो पूण आसा तियात्र रिजर्व आसतलो. तूं सांगत ते भाशेन म्हणच्यान पार्क जाता म्हाका उगड आसना. तो तियात्र पास्कोलागे आसतलो. तियात्र पास्कोलाचें सारकें. बागेवन म्हण ते तियात्राक नाचलो तेगे. फुलां म्हण तें हांवें कंटिन्यू केला कोणाक लागून. फुलांत आनी एकाने तियात्र आसा फुलां तीन किडे. थीम कितें. थीम कितें. तीन किडे हांवें सबस्टिट्यूट केलो फिल्म गेम. थीम कितें तियात्रान हो कांत म्हणलो. हांव पळयतालो तुजो उगडास केंस अजून आहा ना काय म्हणून. म्हाका उगडास आसना खरें म्हणल्यार. पूण हांवें मुगे तकली उजार करून तुवें कास सांगिल्ले ते भाशेन हांवें पारकिल्लें तें पास्कोलागे तियात्र. तेजो आदीं पास्कोल कोण कोण नाचना. बाब बेन आमचो फॉरेन्स हिरमा म्हणूंक जाता ताका पालकाचो वडील आतां रेस्पेद मान आसलेलो बाब रोसफन. जायते तेणें तियात्र बरयले. जायते भाशेची तेणें पार्ट्यो हाडल्यो. आनी हांव जाणा तूंय त्या तियात्रान नाचलो. सुमार कितले तुवें तेजे शो केले बाब रोसफनाचे. दिसता हांवें 5 तियात्रां कितें काम केलें तेगेलें. 5 तियात्रां. हय आनी एज ए रायटर बरो रायटर आनी सामरी मांडपा एकदम हुशार. तेजे भाशेन रोसफन चड हुशार. हांव मुगे देखून पयलीं तियात्र बरयता सो हांव जाणा 2-3 सामरी तेगे हांवें पोनी म्हाका आहली. तेगे सामरी प्रमाण हांवें फॉलो जावन बरयले ते टायमिंगा वता कितें तें. आनी जायत जाण तेजे बरें नाचोन गेलो डायरेक्टर जाले तेगले रोसफनान क्रेडीट दिना जायत. पूण तेंगे गुरू म्हज्यान म्हणून आतां ते म्हणाय जाल्यार रोसफन. हय रोसफन. देव बरें करूं. बरेंच उक्तें उलो दाखयलें म्हणून.
बेन सगळ्यांचे काय बरो तियात्र तुका हुंचो लागलो आजपासून कोंकणी पालका आयज पासून कोंकणी पालकार हांव नॉन स्टॉपामध्ये तियात्र मुझे उन्याचो तो रोजारियो रॉड्रिगीस हो मुजदता तियात्र मुझे उन्हेचो तो तो हय बरो मुझे उन्हेचो तो मुझे उन्याचो तो हो तियात्र तुका इतलो बरो लागलो हय बरो लागलो ते सारकें बरें आसलो आणि तू नाचलो त्या तियात्रा भितर सगळ्या तियात्रां तूं बाब रोस्फोना नाचलो मारियो बाबा नाचलो मिनिंदा बांदार नाचलो आशपाला सगळ्या डायरेक्टरान तूं नाचला हय खंयचो तियात्र बरो सगळ्याच्या तूं नाचलो तो तियात्र वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन तुवें म्हाका घायला कित्याक जायते हिट तियात्र हांव नाचिलां बरें टॉप 3 करुया टॉप 3 टॉप 3 करुया ओके मारियो गेलो म्हाका दिसता बेईमान कीर बेईमान की बरो तियात्र ओके रुजारी गेलो हांव काळुकान सांडली हांव काळुकान सांडले मडगांव 7 शो जालो तेजे गुमान दिल्यानी तेतून हायेस्ट आहलो तियात्र पयलीं मिन्ना क्रेडीट वयताले पूण मिन्नागे तुका रिकॉर्ड म्हणलो म्हाका दिसता सुगोरीन तियात्र हांव काळुकान सांडले हांव ओके काळुकान सांडली आणि तिसरो निमाण डिमांड कोणागे बरो तियात्र हय. कांबट वयरा गेलो एकूच रस्तो एकूच रस्तो तीन तूं नाचलो एक रस्त्यान हांव ना गेलो ना अच्छा इट इज अबाउट कम्युनल हार्मोनी ओके कळ्ळें हिंदू क्रिस्तांवांमध्ये बरो तियात्र आणि बरो डायरेक्टर कोण सगळ्या मध्ये तुझे भाशेन नॉन स्टॉप हांव डायरेक्टर कोण रोसोनाक वयर जाता रस्त्यान पयर जालो आनी हेर तेका शिकोवन गेले ते स्टुडंट आतां कोण वयर उजल्या पांड्या पावले जाल्यार तेका स्टुडंट म्हणटा आनी तियात्रा वता प्रेम कुमाराक हांवें एक तियात्र नाचिलां आणि आमची चलयांच्या भितर सगळ्यान बरी चली कामांत माचयेर काम करपी कोण चली बरी फर्स्ट 3 सांगलो तुका हांव तो फर्स्ट 3 सांगता तूं एक इंचून काडून जाता तुज्यान एक ऑफेलिया इज अ टॉप ऑफेलिया कित्याक रोसोना बेन मातशें राव एश कारण कितें ऑफेलिया बाय म्हज्या फामाद म्हजे भितर ऑफेलिया बरे एक्टर सारके ट्रेजेडी क्वीन म्हणल्यार जाता तेका सो हांवें ऑफेलियाचो फोटो लायला थिंगा वेरी गुड म्हणटच आयक तुका सांगता तूं सोमनाका रोसोना डायरेक्ट एज एक्टर भितर चलो म्हणून एक तियात्रान बॅक स्टेज हांवें काम केलें एज ए स्टेज मॅनेजर जें तुजें तें म्हजें मुगे उमेद म्हणटा तेगे बागे फ्रेंड हेल्पा वयतालो तितून एक ऑफेलिया पयली सीन कोता अशें करून कितें तेका प्रेग्नंट कोता आनी भुरग्यां कितें आसत तेज्या आनी तें रोटा तेका तें दोळ्यांक ग्लेसरीन लायलो एक दीस ऑटोमॅटीक नॅचरल तेका दुख येताली म्हणटच आनी हांवें चोर तेका त्या ताळो दुसऱ्या रोवपा येसो अच्छा तेजे उपरांत नॉन स्टॉप आमगे रोजी आल्वारीस आनी एनिया फेल्सी आहा ये चली आणि हे चोल्यांनी आतां फेल्सी हाल्यां तूं हिरोईन रोवल्या आनी एनी दुखून ती आतां अजून सोंपताय कसलें अजून सोदता ते तांदूळ कसलोच दुबाव ना जायत वर्स तेणी पालकां दिली आमच्या आनी तांकां देवान धरचें आनीक दिवपाक बट आतां हांव तुका विचार करता तूंय कॉमेडियन तूं कॅरेक्टर कॉमेडियन आनीक आमचे जायते जाण कॉमेडियन भाव आहाय बाब आमचो प्रिन्स जॅकब आहा हय हंबर्ट आहा मागीर आदले कॉमेडियन बाब फिलीप आहा हय कळ्ळें तुका आगुस्तीन आहा आतां आनीक कॉमेडियनाच्या भितर हय कोण वयले कोंड्यार तुका दिसता तुजी विचारां म्हाका रुजार रॉड्रिगीसा तुज्यान तुका म्हणपा जायना म्हणजे हांव कितें म्हणटालो रुजार रॉड्रिगीसा जाय जावन हिट कोताले तो कॉमेडी कोता आसात म्हूण पूण तेच बूट कोणा खबर आसता ते कितें आसात तो तुवें तो राज एक न्यू चिन्ह आसा उतर मारलें हय म्हाका देखून आसात पूण तो हांव कितको कंट्रोल करूं जाय तो हांव जाणाय हय आं रुजार म्हज्या मनाक कित्याक तो चड नॅचरल वयतालो सारको नॅचरल तो सारको नॅचरल तो हय. आनी स्टेजीचेर कॉमेडी करून आतां दिसता चलता म्हणून आनी आज देखून म्हाका तें कितें नॅचरलपण तें म्हाका सुद्दां तेंच तेज उपरांत बाब जिजस हांव बरो करून दिता कॉमेडियन जिजस कॉमेडियन जीजस आज कॉमेडियन तेका नॅचरल वयता तेका इमिडिएट कोता जाण हांव हें तुजें मागून घेवपाक तयार कित्याक म्हाका दिसता कॉमेडियन जीजस मरे रुजारीच बरोबर एक्टिंग करून जायते वर्सां तेका घडी तो
त्याक ती येयला येयला तेका. मागीर स्वता तेका चोन चोन नॉन तेका स्टॉप हा ताका सियाल भायर सांग एक दीस देरकांनी ताका वयर कळलो इतू नॅचरल कॉमेडियन उलयता पळय नॉन स्टॉपान चोवन मातशें फोर्स घालून वताले पयलीं कॉमेडी रँकेन आर्टिफिशियल पूण नॅचरल तरेन उलोवपाक ताणी स्टार्ट केलें. बेन बाब म्हाका सांग तूं कितेंच इतलीं वर्सां 25-30 वर्सां जालीं तूं आतां पालकार आहा कितेंच तुका एक दूख कशी तूं मनान घेवन उरलो रिग्रेट्स आमी म्हणटात गडे इंग्लिशीन कितेंच तुजें एक दूख कशी वो राग वो कितेंच कोन्न नासतना कितें तुज्या मनान उरलां अजून इतल्या वर्सांनी इफ यू हॅव टू रिग्रेट समथींग म्हणटा तशें म्हाका आनीक 2 तियात्र दाखोवपा हें आहा पूण आतां हालोत चयल्या तियात्रांची आनी तियात्रान लोक येयना तो म्हाका कितें कांय समजना थोडे मदें तियात्रान लोक जायना जालो आनी विचारलें कितें म्हणटाय सगलो लोक लंडन गेलो म्हणटाय अशें म्हणटाय तापाच कोण बाब रिचर्डान कॉमेडियन रिचर्डान तियात्र काडलो तितून म्हाका एक भाग घेवपा चान्स पडलो तेका कितें हांव नाचिल्लो तो इट इज तेजे हाडलें स्टोरी आहा कित्याक म्हाका जाय जावन कॉन्टेक्ट करताले हांव वचना आसलो मुगे डिसेबिलिटी आहा म्हणून आनी तेका हांवें नाचत म्हणलें पूण तेका लोक येता तो मचेर लंडन पोतान येयलो म्हणटा सगलो लोक तें दास सेगीत लायनीन हावसफूल मरे लोक पोतान गेलो म्हणटच हेजें तुका हांव सांगोंक वता आतां पळय तियात्र जाताय दे आर नॉट एज पर ऑडियन्स सॅटिस्फॅक्शन आनी वर्सा 3 बरोयताय कित्याक बरोवप तीच कॉमेडी रिपीट हांव तियात्र तुज्या गेल्या दुयेंत आसतना हांवें कॉमेडी क्रिएट केलो तीच गुणान आनी कितें जाताय कळ्ळें तुका हे लोकांक हीट येयलो मागीर. बेन बाब आतां हांव काबार करचे पयलीं एक आमी गेम खेळुया वय ओके सो इट वील बी द लास्ट ओके ओके हांव तुका फोटो दाखयतलो ओके आनी हे फोटोवाचेर तूं कितले जाण वळखता तें न्ही म्हाका सांगपाचें ओके कळ्ळें आनी एक निमाणे 2 प्रश्न विचारता तुका विचार. काबार करचे पयलीं वय. आनी हांव तुका एक भाग दितलो तुका कितें म्हाका विचारपा जाय जाल्यार निमाणें ओके मॅम बाब हांवें हो एक पोस्टर तयार केला आनी हितून थोडे फोटो आहाय वय हांव तुका 40 सेकंड्स दिता वय ह्या फोटोवा तूं चोवपाचें आनी ती मागीर म्हाका नांव सांगपाचें कितें जाणा तूं वळखता तो ओके वळखता सांगता हांव फकत तुका दाखयता कॅमेरा दाखयला हय. तूं चोय आनी हांव मागीर तुका विचारता वो सोजा फेराम JP सोजालीन आयरिश स्टुडियोस ओके इनासे दे काणकोणा आंदोने दे कलंगूट ओ क्लियर ना टिटा जाले हांव नको ओके अनिल कुमार यार हांव म्हाका दिसता तुवें उणेंच म्हणल्यार 7 जाणांची नांवां सांगलें हय. आनी ती 7 जाणांची नांवां सारकें हांवें हिंगा बारीक मार्क करतलो जालो ती हय कळ्ळें तुका पूण तुजी अजून नॉलेज बरी आनी फोटो फॉरेन थोडे आदले थोडे हय, नेर हय. आनी हितून सारको वळखोवपा मेळटा म्हणटा तो बाब अनिल कुमार अनिल कुमार आनीक आंतोनी सो आमी काबार करचे पयलीं हांव विचारून करता कितें फुडाराक कितें आसतलें तुजो तियात्र तुजें कांतार येवपाचें व्हिडियो करपाचो कितें आसतलें मुखार मुगे एक स्वप्न आहा म्हाका आनी म्हाका हें प्लॉट आहा एक पिक्चर तयार करपाक नाच्या कुंपासार ते स्टँडर्डार म्हज्या नांव त्या कोड्या डिफीट दिवपा जावपाना पूण म्हाका एक बरो प्रोड्युसर जावं आनी कित्याक कितें बारके कॅमेरा घेवन कोताचें आसपा न्ही तें व्हड युनीट आसचे पडलो आनी तें पिक्चर बरो जावपा तेका एक गुट आहा तो म्हणजे सांगूंक जायना आनी जरूर तें पिक्चर कोण म्हाका प्रोड्युसर तर मेळ्ळो तें पिक्चर हांव लोकांक म्हाका करपी हें म्हज्या मनान हांव त्या सगळ्यांक वचपा जाय हय. ड्रीम बीग म्हणटाय हय तशें आनीक हांव फॉरेंच काळजांतान सांगता तुका तुजी हो प्रोजेक्ट करपाक तुजे कोणूय बरो प्रोड्युसर मेळचो आनी जेन्ना तूं कोत्ता तेन्ना म्हाकाय भाग मेळ्ळ्यार हांवूय तुका आदार दितलो ओके, thank you. ह्या तुज्या प्लॉटान आनी हें चिंतप तुजें जाल्यार पुरो आनीक हांव सोजमोता तूं फॉरेंच ते हे तुजे ड्रीम प्रोजेक्टाक तूं वावर करीत रावतलो म्हणून हें काबार करचे पयलीं बेन तुका कितें म्हाका विचारपाक जाय ओके अर्बन बाब म्हाका विचारून दिसता आनी दिसना पूण विचारल्यार बरें हांव भोंवता आसूं तियात्रा मोगी तो हांवें तुका चोयलोलो
पूण जायते तुजे हांवें तुका इंग्लंडाकूय काम करता असो मेळ्ळो संवसार भोंवलो तूं ओबामा देखून मेळ्ळो अमेरिका प्रेजिडेंटाक ते खंय मेळटी म्हाका खबर ना पूण तूं फोटो आहा तुगेलो त्या खातीर आनी अकस्मात तूं पोत दुबय आहलो दुबय रावलो जायते वर्सांनी अशें करून तियात्र हाडपालो रिलो तियात्र मिसळ जावो कोंकणी पालका कितें जाता तें आमगे कला हे हितून मिसळ जालना वयर काडपा हे कारण कितें तुका हे टायमार तुवें पावल घेवपा देव बरें करूं बेन तुवें सामकें म्हजे दुखता ते सुवातेर हात लायले म्हणल्यार जाता हांव आनी म्हजो भाव तियात्र चोयताले दुबय स्विमींग पुलाचेर आयज 22 वर्सां सुमार जालीं आनी ही सारकी घडलेली खबर आनी ही खबर आयकून तुमकांय फुडाराक दिसपा जाय सपन जाल्यार खरी जाताय हांव आनी म्हजो भाव तियात्र चोयताले स्विमींग पुलाचेर अल्नाजर रोसवानाचो तियात्र जेवण खावन बदमास ओ मायंड पाय भुरगीं अशें की तियात्रां नांव उगडास ना म्हाका ह्या तियात्रां आमी फाटल्यान रावन चोयताले हांव आनी म्हजो भाव क्रिस हांवें कितें म्हणलें आमी एक तियात्र हाडया केन्नाय पूण दुबय तो म्हाका कितें म्हणपा तूं जाणा तियात्र करपाक कितले राटावडे आसताय कितले तुका आडकोय येताय पयशे कितले जाय पडटाय हें सोंपें न्हू आनी तुजे असल्यान आमचे असल्यान न्हू हें ही उतरां म्हज्या भावाची म्हज्या मनांत आसलेली आयज 22 वर्सां जालें हांव तें विसरोंक ना आनी जेन्ना देवान म्हाका आदार दिलो आनी हांव बरो फेलीस जालो हांव तें म्हजें सपन पुरें करतलोच म्हूण आसलो आनी तेका लागून हांवें हो तियात्र दुबय हाडला आनी हो तियात्र हांवें दुबय हाडला कोणा कडेन हांवें कसलीच स्पॉन्सरशीप माग नासतना म्हजे कश्टांचे पयशे म्हणून हांवें हो तियात्र दुबय हाडला म्हजें सपन पुरें करपाक हे सपोजनारी अरुण गो तुका चड आनी चड देव बरें करूं थोड्यांक घोड्या हिंग कांय प्रूफ ना आमी दुबय शारां एक हॉटेलां काटाय मगे विंटर वीक येता म्हणून मोगोड हय तुका चड आनी चड देव बरो स्पेशली तुवें म्हाका गोंयसून हिंगा हाडला आनी विंटर वीक गेले आनी सुमार 30 वर्सां सुमार जालीं हे पालकाचे म्हाका असो दर्जो कोणें मुगे रेकॉनायज करूं नाकाला आनी तितून जायत पॉलिटिका तें आनी घेवन बसपा न्ही फाटीं तियात्र अकादमी 125 वर्सां तियात्रां सेलेब्रेट केली आनी एक कलाकारा तेमी फेलिसिट केले फर्स्ट रावंडाक हांव प्लातीन असो कलाकारां भायर उरली ती कितें आवडली आनी कितें ना लास्ट आनी एक हें जालें तो हांव तेजो फेलिसिट केलें म्हाका खूब दूख जालो त्या टायमार म्हाका खूब दूख जालें हांव तुका बरो विसावण येता आनी तुवें हेजे मुखार कितें कोंकणी भास तुका जाल्यार तुका देवान आदार दिलो आनी तुवें कोंकणी आमगे हात मुखार सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कितें वयर सकट दिसलें जाल्यार सजमन हाडचें हांव जें करता तें घरा कडेन बसून उलयताय ते भशेन आमी करताय कांयच आमी लिपोवन धरुना कितेंच बरयलो ना खंयच कितेंच ना मनान येयलां तेंच सकट हिंचारलां आनी हांव दुसरे आमचे व्हडली वडिलां तियात्रिसांक भावांक भयणांक सगळ्यांक मेळटलो चड आनी चड देव बरें करून तुमी हो प्रोग्राम म्हजो पयलो एपिसोड पयलो म्हणून आमचें गोंय आमचे कलाकार